नमस्कार, पळोवया मुखेल खबरो। वादळाच्या नेटार उटंगरांत शारांनी पालिकांचो कारभार एक्सपोज। रस्ते उदकापोना, मार्केटां बुडली, गटारां नाले तुंबून रस्ते बुडले, झाडां आडवी। आदल्या दिसा सावनूच नुस्तेमारी बंदी। सुप्रीम कोर्टान रिझर्वेशनाक स्टे दिल्ल्या 7 पंचायतींच्या 10 वार्डांची वेंचणूक बाकीच्या पंचायतींबरोबर 11 जूनाक जावंक शकना। सरकार म्हणटा केन्ना घेवप तें थारतले 5 जूनाक। नेशन फर्स्ट लागता प्रधानमंत्र्याक। आमी ताचे साथीदार। प्रधानमंत्र्यान गोंयांत धाडलो, आपूण आयलो। गोंयांत येवंक आपल्याकूय खोशीच। पर्रीकाराची वास्को सभेत टिका करतल्यांक जाप। 30 जून मेरेन गोंयची सोलर पॉलिसी तयार। 2 दिसां भितर लोकांचे सुचोवण्यांक उक्ती। राजभवनाचेर 30 किलोवॅट सोलर पावर प्लांट सुरू। पावर वतली ग्रिडाक। मध्यान रातीसावन 61 दीस दर्यांतली नुस्तेमारी बंद। जेट्टी सील करपाक सुरू। वादळ वाऱ्याच्या नेटार दर्या खवळिल्ल्यान आदलेच दिसासावन दर्यांत नुस्तेमारी बंदी। आणि गोंयचे टेबल टेनिस मळार मुखार येता मोठ्या प्रमाणात टॅलंट। नॉर्थ कोरियन कोचांनी केलें एडवान्स कॅम्पाक मार्गदर्शन। वादळाच्या नेटार उटंगरांत गोंयच्या शारांनी पालिकांचो कारभार एक्सपोज। मान्सून येवचोच आसा। प्री मान्सूनाच्या पावसानूच सगळे आबूज आनी धांवपळ। शारांनी रस्ते उदकापोना, मार्केटांनी बुडटी, गटारांत तुंबून उदक रस्त्यार। म्हापशा मार्केटांत उदकूच उदक, कितलेशेच कडेन झाडां आडवी। ट्रॅफिक जॅम, नुस्तेमारीक गेल्ले ट्रॉलर वादळ वाऱ्यान देगेर पावले। आदल्या दिसा सावनूच दर्यांतली नुस्तेमारी बंद। वेधशाळ म्हणटा 48 वरां परिस्थिती अशीच उरूं येता। बुधवारा सकाळसावन पावसान नेट धरला। घोंग्यांनी पावस। नुस्तेमारी बंदी पयलीं निमणो दीस म्हूण नुस्त्याक गेल्ल्यो बोटी वादळाच्या नेटार परत देगेर पावल्यो। वता वता थंय रस्ते उदकापोना। म्हापशा मार्केटांतलो रस्तो पयल्याच पावसांत बुडलो। आयज पयलोच पावस पडलेलो आसा आनी ह्या पावसाचे तुमी पळयता उदीक कशें भरला तें। हें वार्षिक पद्दतीन अशेंच आसता। हेका प्रोविजन ते करीत आसता मुन्सिपालिटी, पूण ते कशें लेआउट तांकां मेळना अजून पर्यंत। खोल्ले म्हापशांत गटार नाले तुंबून उदक रस्त्यार। मंगळारा मान्सून केरळांत पावलो। गोंयांत तो 7 जूनाक पावंक शकता। गोंयांत सध्या मोरा वादळाच्या नेटार मान्सून पूर्व पावस सुरू जाला। बुधवारा वादळी पावसान खुबशे कडेन झाडां पडलीं। फायर ब्रिगेडीची चडूच धांवपळ जाल्ल्यान कांय कडेन लोकांनी झाडां आनी ट्रॅफिक क्लियर केलें। मडगांव पावसाचें उदक कांय दुकानांनी सरलें। आज आतां पयले पावस पडला आनी हिंगा इतलें उदक भरला आनी आमगे शॉपान आख्या शॉपान उदक भरोन सारकें आमी मोटरसायकल सारकें करपा भितर येयल्ले। आतां एक वर जालें भितर बसून भायर सरपा मेळनासली। आतां चोयल आसतलें आमी कितकोन चलोन येयले ते हिंगा। आनी ही फोडय जी मारल्या न्ही ती फोडय कितें मातशें वयल्या वयर मान दवरला ड्रेन मारल्या त्यो। ह्यो ड्रेन बऱ्यो भितर वचपा जायो। जर तर ह्यो बऱ्यो भितर गेलो जाल्यार हिंगा उदक हेजें पास जातलें। आनी एवरी इयर हें जाता एवरी इयर। म्हाका दिसता कावन्सिलरां गेलें काम म्हणटा पयलें पावस पडचे पयलें हें इनिंग चोवपा जाय। मध्यान राती सावन खोल दर्यांत ट्रॉलरांची नुस्तेमारी बंदी लागू। बंदी 1 ऑगस्ट मेरेन उरपाची। सुमार 1,500 ट्रॉलरी पावसांत बंद। निमण्या दिसा म्हूण दर्यांत गेल्ल्या बोटींतल्यो कांय बोटी वाऱ्यान देगेर पावल्यो। पावस सुरू जाल्ल्यान दर्या देगावेल्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सप्टेंबर मेरेन बंद केल्यात।
बामोळी जीएमसीचो सबवे उदकान भरून गेल्लो. सबवेंतल्यान उदक भायर वचपाची वाटूच बंद जाल्ल्यान ह्या सबवेंत उदक तुंबून उरिल्लें. फास्ट काड वयतले नाल्या ते फोंड्यार रस्तो मुंगरोन सिलिंडराची गाडी आडवी जाली. बुधवारच्या पावसान पणजेची पावसाची तयारी सामकीच उक्ताडार पडली. मान्सूना पयलींच सुरू जाल्लो हो पावस फुडली 48 वरां असोच उरूंक शकता असो अदमास गोंयच्या हवामान खात्यान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्टान रिझर्वेशनाक स्टे दिल्ल्या 7 पंचायतींच्या 10 वार्डांची वेंचणूक बाकीच्या पंचायतींबरोबर 11 जूनाक जावंक शकना. त्या 10 वार्डांनी केन्ना वेंचणूक घेवप ते हायकोर्टात 5 जूनाचे सुनावणे उपरांत थारतले म्हूण सरकार सांगता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत राज्य वेंचणूक आयोग त्या 10 वार्डांची वेंचणूक केन्ना घेवप ते विचारूंक बुधवारा परत हायकोर्टात पावलो. न्यायाधीश नूतन सरदेसायान केस डिव्हिजन बेंचाक दिल्या. केस 5 जूनाक सुनावणे घेतली. 7 पंचायतींच्या 10 वार्डांच्या सरकारान केल्ल्या वादग्रस्त रिझर्वेशनाक हायकोर्टान दिल्ल्या स्थगितीक सुप्रीम कोर्टान मंगळारा स्टे दिल्ली. आतां उमेदवारांक परत अर्ज करपाक वेळ मेळपाक जाय. ह्या 10 वार्डाची वेंचणूक 11 जूनाक जावची ना. त्या खातीर ह्या 10 वार्डांची वेंचणूक केन्ना घेवची ताचेर राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टात त्या सिंगल बेंचाक बुधवारा विचारलें. न्यायाधीश नूतन सरदेसायान ही केस डिव्हिजन बेंचाक दिवंक सांगल्या. आयचे घडयेक त्या 10 वार्डांची परिस्थिती कितें ती पंचायत मंत्री माविनान प्रुडंटाक सांगली की सुप्रीम कोर्टाचे स्टे प्रमाणे इट गोज बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन. इन लिगल पार्लन्स आमी म्हणटा स्टेटस को को आंत म्हणजे आसले तेच जाग्यार आमी परत थिंगासून स्टार्ट करपा जाय. आतां हेजो अर्थ असो जाता की परत आमकां रिजर्वेशन आसतना लोकांक नॉमिनेशन परत फायल करपाक टायम दिवचो पडलो, विड्रॉ करपाक टायम दिवचो पडलो आनी इलेक्शनाचो डेट धरचो पडलो. हेजो मुद्दो आनी हेजो अर्थ असो जाता की 11 तारखे जी इलेक्शन आसा 11 तारखे 10 वॉर्डान आमकां घेवपाक इलेक्शन मेळपा ना. पूण इलेक्शन कंडक्ट करता स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो आमी आज तेंचे कडेन चर्चा केले. तेणी रोखलेच ते रिफर केले हायकोर्टाक. दे रिफर्ड इट टू द सिंगल बेंच आनी सिंगल बेंचा जेन्ना रिफर केले सिंगल बेंचा दिसलें की इट हॅज टू बी रिफर्ड टू अ डिव्हिजन बेंच वीच नाव दे हॅव फिक्स्ड द हियरींग ऑन 5th जून. आतां 5 तारखे कितें जातलें ही सुनावणी जाता तेन्ना कितले पसून हें इलेक्शन डेट फुडें व्हरपाचें, कितले दीस फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन दिवपाचे, कितले दीस विड्रॉला दिवपाचे हें हायकोर्टान ठरोवचें पडलें. हेजो अर्थ इतलोच जाता की 11 जून हे 10 वॉर्डांनी इलेक्शन जावपा ना. हें मुखार गेलें. मुखार गेल्ले कारणान जे पंचायत आसा आनी जे पंचायतीन हे वॉर्ड आशिल्ले इवन तेंचे सरपंचाचे इलेक्शन डिले जातले कित्याक ते पंच आसपाना न्हू इलेक्ट जाल्ले. त्या 10 वार्डांचे सुनावणेक हायकोर्टान स्टे दिल्या उपरांत आनीक 3 पंचायतींतले 4 वार्डांच्या रिझर्वेशनाचो मुद्दो घेवन इत्सूक उमेदवारांनी कोर्टात वचून स्टे घेतिल्ली. त्या 4 वार्डांचेर दिल्लो आदेश सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करप काय ना ताचेर बेरेस्तारान निर्णय जातलो. ते खूब लेट गेले हायकोर्टान तेजेरूय स्टे दिल्ली. म्हणजे कितें कोण गेले हायकोर्टान तांकां स्टे दिली. नुवें पंचायत आसा, बास्तोरा आसा, अंजुना आसा, हेय टोटल 4 वॉर्ड आसा.
पूण आतां सरकार परत विचार करता. फाल्यां सांजे म्हळ्यार आमी विचार करतले. आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यार आमकां स्टे जरूर मेळटली, कित्याक इट्स द सेम डिसिजन न्ही. पूण आमी वयतले काय ना आमी विचार करता. कारण एकूच, परत सेम प्रोसिजर जातलो आनी जो डेट ह्या 10 वॉर्डांनी मेळटा तेज्याहून मुखार जो डेट मेळटलो तेजे मुखार हे 4 वॉर्डांचे इलेक्शन वयतले. मागीर तो अर्थ उरना न्ही इलेक्शनाचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. नेशन फर्स्ट म्हणजे प्रधानमंत्री राष्ट्राचो विचार करता. आमी ताचे साथीदार. ताणें आपल्याक परत गोंयांत धाडलो आनी गोंयांत येवंक आपल्याक स्वाभाविक आनंदूच म्हूण आदलो रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. नेशन फर्स्ट पॉलिसी सोडून पर्रीकार गोंयांत आयलो म्हूण विरोधक तोमणे मारतात. ताचेर पर्रीकारान मोदी सरकाराचे 3 वर्सां निमतान वास्को दवरिल्ले कार्यावळीत तोमणे मारतल्यांक मोदीचेर धुकलून जाप दिली. प्रधानमंत्री जो आसा तो राष्ट्राचो विचार करता. आमी ताका सहाय्य करणारे ताचे साथीदार. ताणें जर सांगलें की गोंयांत वचून जाल्यार गोंयांत वचून गोंयचें काम कशें करप हे करपाक म्हाका स्वाभावीक आनंद आशिल्लो. कारण तुमकां खबर आसा तेन्ना नेशन फर्स्टूच आसा. सेल्फ कमी आशिल्लो स्वताचो विचार पंचायत मंत्री माविन आणि दक्षिणेचो खासदार सावयकारूय आशिल्लो. आम्ही सरकार कित्याक जोडपाक पावले तेरा लोक नक्की मनोहर पर्रीकार जाय गाडी सुद्धा तयार करता आसा आनी तेरा आमदार घेवन मनोहर पर्रीकारूच आसा तो सरकार जाला आनी कोण जाल्यार जावपाक तेणी तुमी लक्षात दवरपाक जाय. ही फाटली 3 वर्सां नरेंद्र मोदीने दुसऱ्या देशांतल्या लोकांक एक प्रामाणीक सरकार दिला, एक ट्रान्सपरंट सरकार दिला, एक विकास करपी सरकार दिला, बारीक लोकांचे कल्याण करपी सरकार दिला आसा. आनी तेका लागून 2019 सुद्धा जेन्ना लोकसभेची वेंचणूक जातली तेन्ना परतून नरेंद्र मोदीचो सरकार ह्या देशांत गोंयच्या करून आसता अशें तेचो विश्वास प्रत्येक जनताय व्यक्त करता. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊ एक ब्रेक.